आता आम्ही चक्कडी मिसा केली हांगा प्रसंग दिता आम्ही पुरा करता कित्याक वो ड्रामांगी जे कितें आमी करता दुबळ्यांक ते आमी सर्कींच्या राजांत फिक्सड डेपॉझिट घाल्ले बरी या प्राजीत काळार कितें उरें इलाय पळय तें घालें करता बँकांत व्हरून घालताय व्हड व्हड फेस्तां करता थोडे फावटी म्हाका अजाप जाता म्हाका थोडे फावटी लज बघता कित्याक हो लोक इतलो विबाड करता की पळय आमच्या खासदारांनी आतां रोस म्हूण सांगल्यार खासदारच जाला आनी एक पयल्या दिसा एक खासदार दुसऱ्या दिसा एक खासदार रोसाक कसलो दाबाजो बँड डॅन्स डेकोरेशन आनी व्हडले व्हडले टीव्हीचे स्क्रीन हो वांजेल एक काणींस म्हूण येत आपुरबायेची काणी पयल्या सुवातेर मोगाळ भाव भयणींनो थोडो नियाळ आमी करया पयल्या वाचपाचेर जेरेमिया प्रवाद्यान बरयल्लें तें वाचप हांगासर मनीस मनशाचेर पातयेता मनीस आपल्या सक्तेचेर पातयेता ताचेर देवाचो शिराप पडटा म्हणटा जेरेमिया तो एका आरण्यांतल्या जिलकुटा बरी आरण्यांत सुकुल्ल्या खड्ड्या जाग्या बरी थंयसर कांयच वाडना आमी खंय अरण्याक गेल्यार मरुभुमीक गेल्यार आमी पळयता थंयसर रूख झाडां वाडनात रूख झाडां आसल्यारय ताका जीव नातिल्ले बरी ती दिसतात आनी कोण तो मनीस देवाचेर पातयेता कोण सो मनीस आपणाचें सर्वस्व देवाचेर सांडटा तसलो मनीस वळाच्या देगेन आशिल्ल्या एका रुखा बरी झाडा बरी ह्या न्हंयच्या देगेर वाडलेल्या रुखा बरी ह्या झाडा बरी कित्याक ताचीं पानां पाचवींत आसतात आनी फळ दितात आनी दुकोळ पडल्यारय तांकां परवाना कित्याक तांच्या पाळांक उदक लागता आनी ह्या उदकाच्या शेळी वरवीं तीं फळ दिवनंत आसतात मनशाचें जिवीत देवाचेर पातयेवन जियेल्यार देवाचेर होंदोन जियेल्यार होच विशय आज आमकां आयकोंक मेळटा दुसऱ्या वाचपांत आज हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा लाजर आनी तो ग्रेस्त मनीस कितें करता तो पाड मनीस न्हय ग्रेस्त मनीस पाड मनीस न्हय बरो मनीस कित्याक ताचें तें आसली ती ग्रेस्त काय तो आपणाची म्हणून भोगता संतोश भोगता साणीचें वस्तूर तो न्हेसता जावंक पुरो ताचे लागीं एक आरसो आसलो आपूण साणीचें वस्तूर न्हेसोवन आपणाकच त्या आरश्यांत पळयतालो जायते फावटी आनी ताच्या इश्टा मंत्रांक आपूण गम्मत मारतालो जेवण जेवतालो आनी 5 फावटी ताचें जेवण च्या कापी आमी म्हणटा न्हय गी सकाळीं नाश्तो जाल्लोच 10 वरांची च्या कापी आनी उपरांत दनपारांचें जेवण सांजेर 4 च्या कापी गम्मत आनी सांजेचें जेवण न्हिदच्या पयलें थोडे फ्रुट्स खावन आमी न्हिदता पोट भरून तशें हो ग्रेस्त मनीस बरें करून मजा मारतालो ताका कांयच खंत पडोंक ना ह्या दुबळ्या लाजराची भाव भयणीनो पळया आमी हांगासर तापावत एक आमी ड्रामा केलो जाल्यार हांगासर 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटात एका कुशीन एका दृश्यांत लाजरान वळवळचें ताचे सांगाती कोण पेटे येताले दुसरो कोणूच ताका वळखना तुल्लो परकी मनीस दुबळो मनीस बुकेल्लो मनीस ताणेल्लो मनीस आंग वस्तूर नातुल्लो मनीस एका बंदडेंत आशिल्ले बरी त्या बंदडेंत आशिल्ले बरी गेटीच्या भायर तो आसलो ताका कोणूच मेळोंक येनासले ताका सांगाती ते पेटे मात्र हांगासर भितर आवाज जेवण खाण वस्तुरां मजा 2 दृश्यां आमकां पळोवंक मेळटात आनी उपरांत आनी एक भाग ह्या ड्रामाचो कसलो भाग लाजर सर्गींच्या राजान सूख भोगता अब्रामाच्या पासळेंत ताच्या सांगातास बसून सूख भोगता आनी हो ग्रेस्त मनीस त्या पाताळांत उज्याक उलपता पळया कितें जाता गे म्हणून हाचो अर्थ कितें आनी हातूंत हांव आमकां कसलें लिसांव मेळटा म्हूण पळोवया भाव भयणीनो जेजून एक आपुरबायेची वापार दिल्ली आसा मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या आवास्वरांत आनी थंयसर देव पूत आपल्या सिंहासनाचेर बसोन कितें करता तो बोकड्यांक आनी बोकड्यांक विंगड करता बोकड्यांक तो कितें सांगता आयका बोकड्यांक तो कितें सांगता
हांव थानेंत आसुल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक जेवंक दिलें, हांव पिडेंत आसुल्लो तुमी म्हाका भेट दिली आनी म्हजी साकरी केली, हांव परकी जावन आसुल्लो तुमी म्हाका स्वागत दिलो, हांव विणगो आसुल्लो तुमी म्हाका वस्तूर दिलें, हांव परकी आसुल्लो, हांव बंदडेंत आसुल्लो, हांव पिडेस्त जावन आसुल्लो, तुमी भेट दिली म्हजी साकरी केली, येया आनी म्हज्या राजांत भितर सरा म्हूण. आपुरबायेची काणी, आयच्या काणयेक समसम जाल्ली ती काणी. आनी उपरांत कितें सांगता, दाव्या कुशीन आशिल्ल्यांक तुमी जावन आसात शिराप पडिल्ले, कित्याक हांव तानेल्लो, भुकेल्लो, बंदडीत आसलो, पिडेस्त आसलो, हांव परकी जावन आसलो, हांव विणगो जावन आसलो, तुमी खंयच्याच रितीन म्हाका पावोवंक नात. त्या देखून जें कितें तुमी एक म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. तुमी जें कितें म्हज्या भावा भयणीक केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. त्या देखून भितर सरा तुमी म्हज्या सर्गींच्या राजांत. आज एक नदर मारया प्राजिताच्या काळार आसा. प्राजिताच्या काळाच्या सुरवेचेर आमकां एक आपोवणें दिल्लें, मागणें, दान धर्म, उपवास. मागणें, दान धर्म, उपवास, तिनूय संगती एका न्ही आनी एका रितीन लागू जातात. ह्या वापारीक मातेवाच्या वापारीक आनी प्राजीत काळाक. मागणें आमचो संबंद कशें, जेरेमिया प्रवादीन सांगलें की मनीस कोण मनशाचेर पातयेनी दवरता. आमकां सदांची पातयेनी जाय, पातयेनी रटल्यार आमकां सदांचें जिवीत चलना. मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी आपणाचे त्राणाचेर तो विश्वास दवरता, आपणाची त्राणंत व्हड म्हूण तो चिंता. तसल्या मनशाक शिराप म्हणटा देव. आमी मागणें रजार करून आमचो संबंद आमी देवा तें वाडोवंक जाय, आमचो संबंद आमी देवा तें बरो करूंक जाय. मागणें गरजेचें. आनी मागता आसतना म्हजे खातीरच मागचें न्ही, सोम्या म्हाका एक कार दी, म्हाका एक घर दी, म्हाका एक बरें काम दी, तेंय जायचें. पूण मागण्यांत इल्लोसो मनी वांटो आमी आमच्या शेजाऱ्यांच्या घरांनी व्हडच्या लोकां खातीर, दुबळ्यां खातीर आमी दीस जाय, ताचे खातीर मागोवंक जाय, तांचे खातीर आमी आमचे मागणे रजार आमी भेटोवंक जाय. तशें मागणें म्हणटा आसतना म्हजे खातीरच, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीरच मागचें न्ही. बगार ह्या संवसारांत व्हडचे आज पळया इस्रायलांत, युक्रेनांत हर एका कोणशांनी कितलो लोक विधवावळी जावन कश्ट जाता, दुखांत आसा, व्हडटा, तांकां खाण जेवण ना, तांकां घरदार ना, तांचीच मनशां म्हणली नात, ती मरण पावल्यांत, जायत्या रितीन व्हडटा. तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. मागणें. दुसरें, उपवास. हांवें सांगचें इतलेंच, प्राजीत काळार आमी उपास करता. बरें, उपास करीचे म्हूण सांगल्यार 40 दीस कांय खायनासतना जिवंक साध्य आसना. जेजून केल्ले बरी, ते जेजूक मात्र साध्य अरण्यांत. आमकां तशें करूंक साध्य ना. निमाण्या शुक्रारा आनी शिंजीच्या बुधवारा आमी उपास करता. ताचे मदें ल्हान ल्हान दंडवणे करता. मांस खायनासतना, मासली खायनासतना, थोडे पटी रांदोळी मात्र खावन थोडे जियेतात. हांव जाणा आमच्या कुटुंबांत थोडीं आसात रांदोळी मात्र. ह्या प्राजिताच्या काळार मासली ना, मासी ना, खाये ना, मागीर गम्मत जेवतात. पास्कांचे फेस्त जाल्ल्यान गम्मत, तें म्हणनी. पूण आतां ह्या प्राजीत काळार कितें उरयलां पळय, तें घालें करताय, बँकान दवरून घालताय. त्या प्राजिताक अर्थ ना. उरयिल्लें आसा पळय, 50 रुपया उरोवंक पुरो एका जेवणाचेर. एका म्हयन्यांत तुवें जावंक पुरो 100 रुपया उरयल्याय, या 200 रुपया उरयल्याय, ते काळें करताय. ते उरयल्ले मोतीन दवर. तुवें मासली हाडूंक नाय, मांस हाडूंक नाय, या सोरो पिवंक नाय. ते उरले पयशे बँकांत जमा करचे न्हय, ते आमी दुबळ्यांक दिवंक जाय. कशें म्हणी कर. हांगा पुणशेकता काडीचें म्हूण गरज ना. पुणशेता घालनाकात. तुमी सांगूंक पुरो पाद्र्या पळय अशें सांगून गत्त घालीचें म्हणटा कोणी ना ना ना, तशें सांगना. दुबळो धाकटो कोणी आसा थंय भायर ताका दिया. दुबळो धाकटो कोणी थंयसर रस्त्यार आसा, हां असले पुरो आमच्या समाजांत आसात कितले, पांय नातले, हात नातले, कुड्डे जाय म्हूण करतात. तसलें सवाल तुवें विचारूंक ना. तूं देवाचें कितें काम करताय तें कर. फेल्या सो तुवें मोग करूंक जाय, फेल्याक तुवें दिवंक जाय. तिसरें, दान धर्म. उपासांत दान धर्म. उरयिल्लें
दान धर्म करचे. बाब भयणीनो, आमच्या समाजांत जायतीं कार्यक्रम चलतात. काजार आसो दाबा आसो, पयल्या होमकार आसो दाबा आसो, रोस आसो दाबा आसो, आनी क्रिसमसोय दाबाजो करतात, आनी आमचे जुबल्यो करतात, व्हड व्हड फेस्तां करतात. थोडे फावटी म्हाका अजाप जाता, म्हाका थोडी फावटी लज बगता, म्हाकाच लज बगता, कित्याक हो लोक इतलो विबाड करता गे म्हूण. ह्या आदल्या 2 म्हयन्यांनी हांव एक 4-5 काजारांक पावलो. तांकां सांगचें कोणें ते म्हणनात, फादर तुमी कोण गे म्हणून. पूण हांवें पळोवची गजाल, थोडे फावटी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्च करता एका काजाराक. एक 30 लाख खर्च करताय, 25 लाख खर्च करताय एका काजाराक. एक 500 रुपये या 50,000 तांतले काणमणी एका दुबळ्याक दिणे, गतादार नातिल्ल्याक दिणे, खंय एका आश्रमाक दिणे, गतादार नातिल्ल्या भुरग्यांक दिणे, गतादार नातिल्ल्या कोणी आमच्या शेजारी आशिल्ल्या मनशांक दिणे. 8 लाखाचें, 12 लाखाचें, 15 लाखाचें कार काण गेलें. बरें, कार जाय आमकां, कार खाण घेना म्हण हांव, कार जाय. पूण कार खाण गेल्या उपरांत एक 500 रुपये थंयसर हात पांय नातलो तो एक दुबळो आसा ताका घालतात गे, घालयेत गे. 500 रुपये, 15 लाखाचें कार खाण गेलें. 500 रुपये त्या दुबळ्याक दिवंक जाता गे म्हज्यान. ह्या 1000 रुपये कोणाक दिता गे हांव. म्हज्या मोतीन कसलेंच जजमेंट करनासतना, नीत करनासतना हांव दुबळो आशिल्ल्या मनशाक हांव दिता हांव गे. पळय आमच्या काजारांनी आतां रोस म्हूण सगल्यार काजारच जाला. आनी एक पयल्या दिसाय काजार, दुसऱ्या दिसाय काजार, रोसाक कसलो दाबाजो, बँड, डॅन्स, डेकोरेशन आनी व्हडले व्हडले टीव्हीचे स्क्रीन. मोकळ भाव भयण, हें आमकां गरज आसा गे. आतां गरज आसा फादर, आमचो आतां मॉडर्न सोसायटी, आमकां हें पुरा गरज आसा. बरें, पूण तांतले इल्लेशे मणी दुबळ्यांक दिताय गे, इल्लेशे मणी. इतलो दाबाजो करताय, इतले डॅन्स करताय, इतलें पियेताय, इतलें पळयताय, इतले जाणांक तूं दान धर्म दिताय. काजाराच्या दिसांनी थोडे पयशे खण्ण उडयतात, लेखत ना. मागीर जाल्यार घालपाक वचून लोन फारीक करतात, ते व्हडली ती आनी एक गजाल. पूण सांगचें हांवें, इतलो विबाड आमच्या समाजीन जाता. पळय आमी आमचे दोळे उक्ते करून आमच्या समाजीन कितलो विबाड जाता बऱ्या पयशांचो, कश्टांनी जोडिल्ल्या पयशांचो. पूण तांतलो इल्लोसो मनी भाग, इल्लोसो 1%, अर्दो पर्सेंट, या 0.25% आमी दुबळ्यांक दिल्यार बाब भयणीनो, आमी आमचे राज थंय तयार करता. आतां आमी चक्कडी मिसा केली, हांव हांगा प्रसंग दिता, आमी पुरा करता कित्याक? वो ड्रामांगी ना. म्हाका आनी एका संवसाराक वचोंक आसा, ती वाट हांव तयार करनासा. ती वाट हांव तयार करता आसतना म्हज्या जिणेंत आशिल्लें कितें म्हणी सॅक्रिफीस करून दुबळ्या धाकट्यांक, गतदार नातिल्ल्यांक, थंयसर आशिल्ल्या म्हज्याच शेजाऱ्या वळवळच्याक, म्हज्याच कुटुंबांत वळवळच्या भाव भयणीक हांव तर फावता. सर्गींच्या रासांत आब्रामाच्या फाटलेंत आमकां जागो मेळटलो. तो ग्रेस्त मनीस फाड मनीस न्हय, तो ग्रेस्त मनीस बरो मनीस. ताणें त्या लाजराक धांवडावना, त्या लाजराक गेटी तावन धांवडावना, ताणें कांय करूंक ना. वयर सकयल येतालो म्हूण दिसता, पूण तो लाजर ताका खंत ताची करूंक ना. तो लाजर कितें करतालो, त्या मॅचा तावन पडिल्ले थोडे कुडके म्हणी खावंक आशिल्लो, तेंय ताका मेळोंक ना. आतां ताका एक बशी जेवण दिवयेत आसलें गे, एक बशी दिसाक जेवण दिल्लें जाल्यार सर्गरासान तो आसतो आसुल्लो. जेजूची तूं वापर भाव भयणीनो. आमच्या मोतीक हें हाडया. ह्या प्राचिताच्या काळार प्रत्येक जावन जें कितें आमी करता दुबळ्यांक, तें आमी सर्गींच्या राजांत फिक्सड डेपॉझीट घाल्ले बरी, फिक्सड डेपॉझीट घाल्ले बरी. आतां तुमी जाणात, आमचे एक्स्ट्रा पयशे आसल्यार पुरो आमी फिक्सड डेपॉझिटांत घालता. बॉन्ड्स तें हें पुरा म्हाका सारकें समजना, पूण तातूंत घालता. थोडे जागे काडले बरें, कित्याक आमच्या भविश्याक. पूण आमचे सर्गींच्या राजांत आमी इल्लें फिक्सड डेपॉझीट दवरूंक जाय. हें ल्हान धाकट्यांक इल्लेशें आमी दिता. पळय, दुबळ्या धाकट्यांक आमी कुमो करता, दुबळ्या ती बिरमत पावता, एक बरें उतर उलयता, तांच्या गरजांक आमी पावता. अशें केल्यार आमी सर्गींच्या राजांत फिक्सड डेपॉझीट दवरले बरी. आमचे दीस लागीं लागीं येता आसतना थोडी चिंतना येतात.
हांव जाणा थोडे कोरोडांनी रास करून दवरतात. हांवें चिंतचें कितलीं वर्सां वाचता हो मनीस, 60-70 जाल्यार कोरोडांनी दास्तान करून दवरचें. कोणाक सायबा, कोणाक सायबिनी. आनी तुका एक 10 वर्सां आसत विगड कर. कितले आसात? 1 करोड आसा गी. 1 करोड आसल्यार 10 वर्सांक, एका वर्साक 10 लाख खर्च कर येत गी. म्हणचें हांवें एक लेख घालचें. लेख घालून पळया. म्हज्या जिवितांत आशिल्लें हांवें दास्तान करून दवरलो. मागीर कोणे दुसऱ्यांनी खावचें न्हय. थोडे फावटी वकील खातात, थोडे फावटी कोण खातात. हांवें चिंतिनातले मनीसच खातात. चिंतून पळोवया प्राजिताच्या काळार लाजराचेर एक दिश्ट घालया, ग्रेस्त मनशाचेर एक दिश्ट घालया आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमच्यान करूंक जाता तें करया. दुबळ्या धाकट्यांक, कश्ट अनवरांत आशिल्ल्यांक पावया. 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये. जर तर म्हजे लागीं 25 लाख आसात, 1 करोड आसा, 10 लाख आसात, 5 लाख आसात, 5 रुपये दी, 10 रुपये दी. खंडीत जावन हांव म्हजें दिर्वें सर्गेच्या रासांत पुंजावन दवरतलो. ह्या कुरपे खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन जेजू आमच्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार मागया आमकां मेळोंक ती कुरपा, बळ आनी गटाय. आमचें तें बरें काम आमी करनच आसूंक ह्या संवसारांत आनी सर्गेचें पूण आमी जोडूंक. आमेन.